आमचे सगळे स्थानिक लोकांक आलमेड वाड्यार कोण खुशालकाय भोगता. कारण कितलीशीच वर्सां म्हाका दिसता जाली ह्या वाड्यार जी कामां पेंडींग उरला ते फुडें घेवपा खातीर जी पंचायत फुडें सरलेली आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम आतांच म्हाका दिसता सोंपला. आनीक जे उरला आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमचो प्रपोजल धाडलेलो आसा. जितली कामां ते जावं रस्त्याचे, उदकाचे, इलेक्ट्रिसिटी, बेजीक नेसेसिटीज आमच्या लोकांक जे मेळपाक जाय. रस्तो परत डांबर घालून हॉट मिक्स करचे पयलीं ते सगळे जावपाक जाय. रस्तो करून पत्तो फोडप आनी टॅक्स पेयराचे पयशे वेस्ट करप हे आमी मानिना. वी हॅव टू मेक शुअर दॅट प्रॉपर पायपलायन इज लेड फर्स्ट. सारखे इलेक्ट्रिसिटी केबल्स पयलीं सारखे वचपाक जाय आनी तेन्नाच हुंय ना हुंय आमच्या लोकांक जस्टीस मेळटली आनी तुमचे जे पयशे आहा तुमी टॅक्स जे फारीक करता गव्हर्मेंटाक ताजो सारको उपयोग जावपाक जाय. म्हाजी आख्खी हिंगा टीम जी जावन आसा एकूच आश्वासन दिवन म्हाजे 2 उतरां हांव सोंपयता. जितली कामां आमी सांगला ते जावं न्यू रोड फ्रॉम क्लाउडियो पचेको हावस, आमची जी 8 ते 10 घरां आल्मेडा वाड्या बागान तांकां रस्तो नाशिल्लो. बेनेडिक्ट बाब आमचो अटर्नी ताणें हो प्रोसेस चालू केल्लो 25 years ago ऑफ एक्विजिशन. ते काम आमी करतले. हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स आनी चोक पॉयंट्स जे ह्या वाड्यार आसा आमी काम चालू केल्ल्या रायट फ्रॉम आल्मेडा वाडो एंट्रन्स. फॉर शोल्डरींग ऑफ रोड्स हुंय चोक पॉयंट्स आहा थिंगा मातशें वाडोवपाचें काम आमी करतले. लोकांनी आमकां समर्थन दिल्लें आसा. दे हॅव गिवन अस फूल सपोर्ट वेर एवर रिक्वायर्ड. आनी कोणाकूच त्रास जायनासतना हें काम सोंपपाक पावतलें अशें म्हणून आस बाळगिता. आनी सगल्यांचो साथ आमच्या वांगडा आसा म्हणून खऱ्यांनीच खोशालकाय भोगता. सगल्यांक काळजांतसून देव बरें करूंक म्हणून सोदता. आमचे यूथ तशेंच आमचे वडील खास करून आमचो टोनी आल्मेडा बाब ताजी आख्खी फामील ही हॅज गिवन अस दीस लँड सेल्फलेसली. एका उतराचेर तेणें म्हणलें ओके दीस इज फॉर बेनिफीट ऑफ ऑल आवर लोकल्स. स्थानीक लोकांक हुंय ना हुंय आदार मेळटलो आनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्च्युएशन कमी जातले, इलेक्ट्रिसिटी आउटेजीस कमी जातले. कॉन्स्टंट आनी कन्सिस्टंट इलेक्ट्रीक सप्लाय सगल्यांक मेळचें म्हणून ताणें आपलो जागो फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट केल्लो आसा पंचायतीक तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. ताका सगल्यांनी ताळयो मारच्यो. लेट अस एप्रिशिएट. कित्याक खूब कमी लोक मेळता आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट जागो दिता. तशेंच सोसायटी खातीर, गांवां खातीर, आमच्या लोकां खातीर ते पावताच. आनी खास करून ताका ताज्या फॅमिलीक देवान आशिर्वाद घालचो. मे गॉड ब्लेस हीज फॅमिली. तेंच्यांनी आमचो आख्खो मेन रोड जो पर्रा टिट्यार जावन आसा ते जाकणी वाड्यार आमचो पर्रा पंचायत टील पार्रा टावर आख्खो अंडरग्राउंड केबलिंगाचो स्पॅन तशेंच बरे ऑर्नामेंटल लायट्स तेंच्यांनी थिंगा घातलेले आसा. एंड फूल क्रेडीट गोज टू देअर एंटायर टीम. आनी हो ब्युटिफिकेशन जे ते हिंगा करतात दीस वील बी ऑल्सो रेप्लिकेटेड एट गामावाडो. व्हेरी सून आमी ते काम चालू करपाचें आहा मार्कू बाराशी. आनी तेच सेम काम तेंच्यांनी फुडें व्हरचें म्हणून हांव मागता. आनी आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट ही एंड हीज एंटायर टीम वील डू अ फॅन्टॅस्टीक जॉब ओवर देर टू मेक शुअर दॅट पार्रा बिकम्स अ मॉडेल विलेज. सर थँक्यू व्हेरी मच. तो ट्रान्सफॉर्मर घालपाक खरेंच जागो टोनी आल्मेडान दिला. तांकां खरेंच आमी देव बरें करूं म्हणूंक जाय. सेकंडली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमचे एई जेई सगळे आहा तेंच्यांनी हिंगा आदार केला. सो आनी ते लायन्समॅन आमकां सदांच कितें सांगलें म्हणटच रोखडेंच ते अटेंड जाता. खरें टायम लागता पूण ते कामां करतात. सो तांकां आमी थँक्यू म्हणटात. हो लायटीचो इश्यू खूब तें पयलींसान आसलो. मागीर जेन्ना हांव पंचायतीन येयलो आमी एक सबस्टेशन घातलें नागोवार पार्रा नागोवार. आनी तें सबस्टेशन घातलो थोडी फ्लक्च्युएशनां जातालीं परवा ती बंद जाली. ती तेन्ना बंद जाली. बट आतां थोड्या वाड्यांनी जाता, गांवा वाड्यान जायना. सो थोड्या वाड्यांनी कितें आतां नंबर ऑफ कन्स्ट्रक्शन्स वाडल्या आनी पावर चड लागता. हेका लागून ती गरज आहा एक ट्रान्सफॉर्मर घालपाची. बिकॉज एक थोडे डिफिकल्टी आसता लोकांच्यो त्यो कटेल जाता. तसोच आमच्या हांगा नार्वेकर बाब आसा
हे इतले सॉल्व करून एक एक पाटी लायटी दिसाक 10 पाटी वयता. उतर नार्वेकरान मातशें लक्ष घालूंक जाय. कित्याक काल कितलेच पाटी गेल्या लायटी. नो डावट आमचे लायन्समॅन इमिडिएटली ते रेक्टिफाय करून भोंवतात. बट हें जावंक फावना रेग्युलरली, बिकॉज ह्या दिसांनी गरमेचे दीस आनी ह्यो लायटी वचप म्हणल्यार खुबश्या लोकांक त्रास जाता. लोक आतां कितें जाता, सगळी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जाल्या, कंप्युटराचेर डिपेंड आसता. ती कामां सगळ्या लोकांची बंद पडटा, कंप्युटर इफेक्ट जाता, डॅमेज जाता. हें सगळें हें लक्ष इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान घालूंक जाय. हे जे वस्तू आसता ते आमचे पंचायत बाब कोत्ता, सरपंच कोत्ता, चंदू लक्ष घालता, आतां LC लक्ष घालता. आनी दुसरी उदकाचो इश्यू आहा तो इमिडिएटली कितें सांगो जाल्यार ते इमिडिएटली अटेंड करता. जेन्ना म्हाका उदकाचो इश्यू आहलो तर सरपंच बाब पर्सनली येयलो आनी ती लायन म्हाजी ती थोडी चोकअप जाल्ली, ती घातली. आनी आतां उदकाचो प्रॉब्लेम ही पर्सनल कामां ही डिफिकल्टी आहा ती इमिडिएटली ते सॉल्व करता आनी हें बरें काम ते करता. तशेंच हांगा आल्मेदा व्हडलो रस्तो करपाक खुबश्यो डिफिकल्टी आमकां आयल्या. नासा खबर पिटराक खबर हांगा खुबशे ऑब्जेक्शन आहा. खुबशे लोकांनी तो सांगला तेसो कॉपरेट केले. पयले थिंगा एक बॉटलनेक आहले, तिचे बाजिलो आमकां तो एक घर आहा ते आल्मेडाचें तो काडूंक दिना जाल्यार तो स्मॉल आउट हावस तो काडूंक दिना. बाजिलोन आपणाचे दुरीक शिफ्ट करूंक गेले म्हणून हो रस्तो भितर पावलो. तशेंच हांगा जायते इश्यूज जाले. लोक सगळे एकठांय जावन ते फातर मारले आनी तो रस्तो जावंक पावलो. म्हणून ह्या लोकांक सगळ्यांक बेनिफीट जाली. तेंची घरां रेनोवेट करून ते पावले. खर्च सगळ्यांचो कमी जाला. हें करपाक खुबशे आमी आदी वावरले आनी आतां ते वावता इम्प्रुवमेंट करता. बिकॉज डेव्हलपमेंट म्हणटा ते कंटिन्युअस प्रोसेस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.